गोंयांत मार्च, एप्रील, मे ह्या 3 म्हयन्यांत उदकाक लागून लोकांचे सामकेच हाल जातात। एके वटेन सैमीक उदका स्त्रोत सुकतात आनी लोकांक उदक मेळना। ताका लागून तळी आनी झरींचें संवर्धन करप सामकें गरजेचें। पूण लोटलेच्या झरीच्या बाबतींत अशें कितेंच जाल्लें दिश्टी पडना। लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरून उडयल्लो। हांगासर एक निसर्गीक झरूय आसा। हे झरीचें उदक पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान लोटलेच्या गांवांक दिल्लें जाल्यार लोकांची उदकाची गरज भागता आशिल्ली, पूण हें उदक गटारांत व्हांवून फुकट वता। आता पयलींच उदकाचे सगळे आता म्हादयचे डायवर्शन जावन आनी ते काबार जावपाचें आसा। सो हे सगळे आमचे नॅचरल जे आसा ते आमी तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय। सो ते झरो हे सगळे जे झरे आसात दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्सीस। गव्हर्मेंट शूड रियलायज दॅट स्टॉप हिल कटींग, स्टॉप ऑल दीस डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर हेरिटेज, नॅचरल हेरिटेज पॉन्ड्स, लेक्स, स्प्रिंग। हे सगळे कडेन जर तुमी पळोवंक जाल्यार इन द लास्ट 10 years आयसो टोटल हिल कटींग, सगळे कडेन डोंगर पाचवे आसा ते ब्रावन जाल्ले आसा आनी सगळे कडेन डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, गार्बेज उडयतात लोक झऱ्यांनी। ते न्हांवपाक वतात, थंय सगळे डिस्ट्रॉय करता, पितात, बाटल्यो फोडटा आनी तेंय चल्लां सगळ्या झऱ्यां कडेन सगळें तें चल्लां। पोल्युशन इज गोईंग ऑन। सो नॅचरल हेरिटेज जो आमचो आसा ते शूड बी प्रोटेक्टेड। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इज जस्ट बिकम क्लिशे फॅशनेबल टर्म। ताका फक्त बुकानूच पळोवपाचो तो। इन रियलिटी वी आर नॉट sustaining a balance between natural ecosystem and our development. We are not against development. Development is high, but not at the cost of nature. Hill cutting करून मागीर सगळे ट्री कवर डिस्ट्रॉय करून झरे जे आमचे नॅचरल सोर्स जे आमकां नेचरान दिल्या ते डिस्ट्रॉय करून आमकां तसलो डेव्हलपमेंट ना। गोंयान आमी खूब कडेन अशें पळयलां की मार्च, एप्रील, मे हे 3 म्हयने सुरू जाले जाल्यार गोंयान उदकाची खूब अशी शॉर्टेज आसता आनी खूब कडेन उदक ना, उदक मेळना म्हणून लोकांचे हाल जातात। जाल्यार हांगा आमी तुमकां दाखोवंक सोदतात की हांगा डोंगर कापलेलो आसा, पूण जो झरो आसा, जो डोंगराचो जो झरो आसा तो कसो व्हांवता, हेकाच लागून खंय तरी अशें चिंतूंक जाय की जे आमकां डेव्हलपमेंट म्हणटात आमी, जे डेव्हलपमेंट आमकां जायच, हो रस्तो जो जावपाक हांगा जायच आशिल्लो, पूण हे जे डेव्हलपमेंट करता आसतना जेका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून एक शब्द आमकां प्रायमरी स्कुलांच्यान शिकयल्लो। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे पर्यावरण राखून कशें डेव्हलपमेंट करप, हेजेरूय आमकां खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय आनी हेजेरूच आमकां खंय तरी फुडें सरपाक जाय। तेजें मेन उदाहरण, बेस्ट अशें उदाहरण आयज हे लोटले आमी तुमकां दाखोवंक शकतात की हांगा जो झरो आसा तो झरो आजून आयज आमी मार्च म्हयन्यान आसात जाल्यार मार्च म्हयन्यान आसून सुद्दां हो जो झरो आसा तो कसो व्हांवता। जर हो दोंगर हांगा कट करूनाशिल्लो आनी हो झरो आसा, हे जे उदक आसा ते डोंगरानूच उरलेले जाल्यार ते मार्च, एप्रील, मे हे जे 3 म्हयने आसात, ह्या 3 म्हयन्यान शेजारी जे गांव आसात त्या गांवान हे उदक पावता आशिल्लें। पूण हो दोंगर कट केल्ले कारणान हो जो झरो आसा तो कसो व्हांवोन एक बारीकशे तेणी गटर टायप केल्ले आसा, त्या गटरांतल्यान व्हांवोन हे उदक वेस्ट जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर, लोटलेसून।